उत्तर गोयचो कोयर साळगावच्या कोयरावेलो प्रकल्पान हाडचो न्ही. फक्त साळगाव आनी कळंगूटचो कोयर वडोवचो म्हूण साळगाव कम्युनिदाद आनी पंचायत मागता. दुसरे वटेन प्रकल्प येता तो वाठार पर्यावरणीय संवेदनशील. थंय उत्तर गोयचो कोयर वडोवंक मेळचो ना म्हूण काँग्रेसीन विशय काडला. हो प्रकल्प पुराय उत्तर गोयचे कोयराचो विलो लायतलो म्हूण आदलो मुख्यमंत्री पर्रीकार प्रकल्पाची बुनियाद घालतना उलयल्लो. I had warned at that time that this plant will cater to garbage of the whole of Goa. Luckily now the Chief Minister is saying only North Goa. But it is going to be a disaster because the site is eco-sensitive. There is a spring over there. And normally German technology will work in German type of climate. You need place for sorting, which is not at this type of site. There is going to be leachate which will go into the well. The local MLA has fooled the people. At the time he said that it is only for coastal belt, Kalamut, Kandolim, maybe Parra. Now they are saying the full of Goa. Kalamut cannot afford to have such type of big garbage treatment plant for the whole of North Goa. The MLA, because he is the chairman of North Goa PDA, they should, every village, the panchayat director are also, they are giving funds for garbage disposal in each individual village. So let every village manage their own garbage. मिड डे मिलाचो विशय सुटमेरेन आदलोच मेनू दितले म्हूण गोंयभरच्या आपवावरपी गटांनी थारायला. शाळांनी मिड डे मील दिवपी गोंयभरचे आपवावरपी गटांचे शिष्टमंडळ मंगळारा मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. ताणें तांचे आयकून घेतले खरे, मात विशय शिक्षण संचालकाचेर सोडलो. सदां भाजी वा पाव वा चपातीचो नवो मेनू दिवंक गट फाटीं फुडें जातात. रेटूय वाडोवन मागतात. शिक्षण संचालक म्हणटा सगळे प्रस्न खंय तडीक लायल्यात. भुरगीं मिड डे मिलांतले पुलाव आनी शिऱ्याक हात लायनात म्हूण सदांच भाजी पाव वा चपाती दिवची म्हूण मेनू थारला. मात मेनू बदलूंक सरकाराक जमना. चपात्यो आनी मिलाचे रेटीचेर सगळे आडकला. सध्या 88,000 भुरग्यांक चपात्यो दिवप खंय परवडना. मिड डे मिला विशीं मागण्यो पुराय जाय मेरेन शाळांनी सद्याचोच मेनू दिवपाचे सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी थारायला. मंगळारा गोंयभरच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. आमची डिफिकल्टी फक्त एक आमकां रेट वाडोवन दिवपाक जाय आनी चपाती म्हटल्यार ते मातशें उदक बिदक सुट्टलें न्ही, तोच प्रॉब्लेम, आनी कांयच प्रॉब्लेम ना. सीएमान सांगला कितें ते बट सॉल्व करतलो म्हणून. बरे भशेन कितें फुडें जाता ते आमी पळयतलीं. गोंयभरच्या मुळाव्या शाळेंतल्या भुरग्यांक गोंयचे सुमार 110 सेल्फ हेल्प ग्रुप मिड डे मील दितात. सरकारान आतां भुरग्यांक नवो मेनू दिवंक सांगला. नव्या मेनून प्रत्येक दिसा वेगळी भाजी आनी चपाती, पोळी वा पाव दिवंक सांगला. नवे येवजणेत बदल केल्यात ते अशे: दर एका प्लेटी फाटल्यान प्राथमीक शाळांनी 63 पैशांनी वाड केल्या. माध्यमीक शाळांनी 61 पैशांनी वाड केल्या. प्रश्न फक्त पैशाचोच ना. प्रश्न उपरासला तो दर दिसा इतल्यो शेकड्यांनी चपात्यो करप शक्यच ना. मिड डे मील घेवपी 1,60,000 विद्यार्थी आसात. मिड डे मील दिवपी फक्त 110 आपवावरपी गट. एका गटाक सुमार 1,500 विद्यार्थी पडटात. भुरग्यांक 80 ग्रामाची 1 आनी 40 ग्रामाच्यो 2 चपात्यो मेळटल्यो. एका गटान 8 ते 10 बायलो काम करतात. एका आपवावरपी गटाक दिसाक 80 ग्रामाच्यो 150 आनी 40 ग्रामाच्यो 300 चपात्यो करच्यो पडटल्यो. आपवावरपी गटांनी ह्या रेटीन सुमार 50 पैसे वाडोवन मागल्यात. सो आता 1 नोव्हेंबरांच्यान तुमकां हे करा म्हणटा ना. सद्याक आमी आसा तोच मेनू दितली. मागीर आमचो कितें प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. मागीर रेट आमचो 65% कितें वाडयला न्ही, 63 वाडयला. तुमचो डिमांड कितलो? आमचो 7 आनी 8. ल्हान भुरग्यांक 7 दिवचो आनी व्हडल्यांक 8 दिवचो. मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो म्हणटा विशय शिक्षण संचालकान पळोवपाचो. पळय खूब जाणां आज म्हाका पब्लीक म्हजो ओवर आसलो, त्यामुळे तांकां डायरेक्टरा कडेन मेळामेळ घाले तांची. शिक्षण संचालक म्हणटा सगळ्यो मागण्यो खंय तडीक लागल्यात. ना तशें कांय ना. चपाती एग्री जाल्या ती. चपाती एग्री जाल्या न्ही. तुमी तांकां आनी एक हेल्पर दितले एक्स्ट्रा. आमी एक हेल्पर दिला. हय. आनी एक्स्ट्रा कितले पयशे दितले? हेल्पर दिला आनी एडिशनल तांकां अमाउंट रेज केल्या, वाडयल्या. कितले? ते आतां ताका रेज केले ते आमी तांकां ओल्ड रेट ती रिवायज केल्या, आतां वाडयल्या. म्हणजे रुपया बीन तशें कितें तरी एका त्या फाटल्यान अंदाजे तांकां 1 रुपया सुमार वाडला एका स्टुडंटा फाटल्यान. हय. सो ती आतां चपाती करतली.
हय. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. हायग्रेड मीन जपान कोरियाक निर्गत करचे म्हूण केंद्र सरकारान नॅशनल मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाक फुडें काडला. केंद्र सरकारान फुडली 3 वर्सां मार्च 2018 मेरेन जपान आनी कोरियाक 66 ग्रेडीच्या मिनाची निर्गत करपाचें थारायला. ताचेर एक्सपोर्ट ड्युटी देंवन 10% दवरल्या. ह्या कबलातीचो फायदो कर्नाटकाक चड. मिनावेली निर्गत ड्युटी देंवोवपाची मागणी मात मोदी सरकारान मनार घेतिल्ली दिसना. हाय ग्रेडीच्या लोखंडा मिनाची पुरवण करपाविशीं जपान आनी दक्षिण कोरियाच्या स्टील मिल्सांकडेन कबलात रिन्यू करपाक केंद्र सरकारान मान्यताय दिल्या. एप्रिल 2015 ते मार्च 2018 अशा 3 वर्सां खातीर ही कबलात आसतली. कबलाती प्रमाण जपान दक्षिण कोरियाक 66 ग्रेडीचे मीन सरकार निर्गत करतले. 66 ग्रेडीच्या मिनाचेर फक्त 10% निर्गत ड्युटी आसतली. नॅशनल मिनरल डेव्हलपमेंट महामंडळा वरवीं निर्गत जातली. जपान दक्षिण कोरियाच्या स्टील प्लांटांक 16.5 मिलियन टन हाय ग्रेड मिनाची निर्गत जातली. एप्रिल 2015 ते मार्च 2018 मेरेन मिनाची निर्गत जातली. रिन्युअल कबलाती प्रमाण मिनाच्या निर्गतीन खाजगी कंपन्यांक वांटो घेवंक मेळचो ना. ताचो गोंयच्या मायनिंग उद्देगाचेर परिणाम जातलो म्हूण सुत्रां सांगतात. गोंयान हाय ग्रेडीचे मीन ना, फक्त कर्नाटकान नॅशनल मिनरल्स डेव्हलपमेंट महामंडळ आसा. ताका लागून ह्या कबलातीचो कर्नाटकाक फायदो चड. गोंयान मिनाच्या निर्गतीक उर्बा दिवंक म्हूण कमी ग्रेडीच्या मिनावेली निर्गत ड्युटी रद्द करपाची मागणी गोंयचे मिनेर करतात. मात केंद्र सरकारान अजून ताचेर कांयच थारावंक ना. केंद्र सरकाराच्या ह्या निर्णयाचो गोंयाक कसलोच फायदो जावचो ना. गोंयची मागणी कुशीक दवरून सरकाराच्या नॅशनल मिनरल्स डेव्हलपमेंट महामंडळाचेर लक्ष दिलाशें दिसता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मोपा विमानतळाक केंद्रीय रान पर्यावरण मंत्रालयाचो पर्यावरण ना हरकत दाखलो मेळ्ळो. दिल्ली बसकेन हो निर्णय जालो. मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा मोपाचे टेंडर नोव्हेंबराच्या पयले सप्तकान येतले. ह्याच म्हयन्यात कॅबिनेट विमानतळाच्या आरएफक्यूक मान्यताय दितले. MOEF कडे एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्सा खातीर आसली ती मोपाच्या संदर्भातली. काही क्वेरीज वेर रेज्ड, नंबर ऑफ क्वेरीज वेर रेज्ड, दोज वेर आन्सर्ड टू. पण आज मिटिंगेक आमचे 2 जाण ऑफिसरूय गेल्ले, डायरेक्टर आणि चीफ सेक्रेटरी हू इज प्रिन्सिपल सेक्रेटरी टू सिव्हिल एव्हिएशन. भरपूर डिस्कशन जाले. 1-2-3 वरां मिटिंग जाली आणि आय हॅव बीन इन्फॉर्म्ड दॅट EC हॅज बीन ग्रँटेड. क्वेरीज कसल्यो आसल्यो म्हणजे नाही, क्वेरीज कोणे तरी कंप्लेनूय केल्ली त्यो आसल्यो आणि तांच्योय कितें आसतल्यो. MOEFचे भरपूर आसूं शकतात. सो आता नेक्स्ट स्टेप कितें उरता EC ग्रांट जाली की? आता RFPक आमकां अप्रुवल दिवंक जाय कॅबिनेटान आनी टेंडर वील बी फ्लोटेड. ह्या शुक्रारा घेतले जाल्यार ह्या शुक्रारा, नाल्यार फुडल्या शुक्रारा. आमी टेंडर हे डिसेंबर लास्ट विकाक म्हटलेले, डिसेंबर न्ही ऑक्टोबर. हय, ते कदाचित नोव्हेंबर फर्स्ट विकाक जाय. मेजर हर्डल हॅज बीन एलिमिनेटेड. घेऊया एक विराम.